बायलांच्या आरक्षण सुधारणेविषयी उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खर भूमिका घेतली। वेंचणुकेत बायलांच्या हक्काक विरोध करपी लोकांनी पयलींच धडो शिकयला। फुडाराकय तांकां माफ करचें ना अशेंय तांणी सांगलें। हो मुद्दो राजकारणा खातीर वापरूंक फावना। चुकीच्या हेतान वागपी लोकांक देशाच्यो बायलो केन्नाच माफ करच्यो नात। नारी शक्ती कमी समजपाक जायना अशें प्रधानमंत्र्यान स्पश्ट केलां। गोयचो एकवट आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाचे सयत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली। वेळसाव आनी कासावले वाठारांत चलपी साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी रेल विकास निगमचे काम तत्काळ थांबोवचे म्हूण जिल्लोधिकाऱ्याक तांच्यांनी निवेदन सादर केलें। मजगतीं सरकारा कडल्यान नीज गोंयकारांची छळणूक जाता अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सांगता। मजगतीं हे प्रकरण न्यायालयांत आसतना रेल्वे प्रशासन खाजगी जमनीत घुसून काम कशें करपाक शकता असो प्रश्न क्लाउड आल्वारीस हांणी उपरासला। दुसरे वटेन आपली खुर्ची वांटोवपाक मुख्यमंत्री सावंत हांचे सरकार केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण काम करीत आसा, देखून आपल्या हक्का खातीर लोकांकूच कायदो हातांत घेवचो पडटलो अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें। गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था गंभीर जाला असो आरोप अमित पाटकरान केला। राज्य बनाना रिपब्लीक सारकें जाला आनी प्रशासनान पुरायपणान कोसळ्ळा असो दावो तांणी केला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राज्य तस्करेच्या हातांत दिला असोय आरोप तांणी केलो। हणजूणच्या आवारांत शिंदळकी वेवसाय चल्ला। सुमार 4000 शिंदळकी वेवसाय करपी आसात। ताका मुख्यमंत्र्यान कापस्ताद आसल्यार धरचे अशें काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान टीप दिल्या। शिरगांवच्या लयराई देवीचे एकवत पळोवपाक आयिल्ल्या एका 23 वर्साच्या दोन भक्तगणाक न्हंयत बुडून मरण आयलें। ही घडणूक दिवचलच्या वाटादेव न्हंयत घडली। दामोदर उर्फ अभिषेक दलपत नायक अशें बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। न्हांवपाक गेल्ले कडेन फीट आयिल्ल्यान ह्या तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्ल्याचें कळटा। गोंय पुलिसांच्या सायबर विभागान सांगोळडा चलपी ऑनलायन IPL बॅटिंग रॅकेट उक्ताडार हाडले। पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात 6 जाणांक रंगे हात धरलो। गेडियाराज दिलीप भाई, भीमराज मीना, निलेश हिरानी, शानी चवडा, रोकड जयसुख भाई आणि प्रशांत त्रिवेदी अशी ह्या दुबावितांची नांवां। ह्या प्रकरणात ह्या 6 जाणांक अटक केल्या। पुलिसांनी धाड घालून 6 लॅपटॉप, 31,000 कॅश, 50 ATM कार्डां, मोबायल फोन्स मेळून वट्ट 10 लाखांचो माल जप्त केला। शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेक आता थोडेच दीस उरल्यात।
जात्रेच्या फाटभुंयेर शिरगांवच्या चौगुल्यांच्या कडक एकवताक सुरवात जाल्ली आसा। गांवचे चौगुले एकठांय रावन हे एकवत पाळटात। फाटल्या वर्सा खेटाखेट जाल्ली तशी दुर्घटना घडची न्हय म्हण धोंडा सयत दर एका भाविकांनी काळजी घेवची असो उलो चौगुल्यांनी मारला। सत्तरीच्या नानोड्या बांबर वाठारांतल्या एका घराच्या शेडीर आनी गाडयेचेर आंब्याचें झाड कोसळपाची घडणूक घडली। ह्या घडणुकेत सुमार 1.35 लाखांचे लुकसाण जालें, जाल्यार 5 लाखांची मालमत्ता वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयलें। सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना। महाराष्ट्र आनी गोंयच्या शीम वाठारांत फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यां सावन भंय निर्माण करपी ओंकार हत्ती उगवे मोपा तांबोशे वाठारांत भोंवतना दिश्टी पडटा। विशेष म्हणल्यार बिरेस्तारा हो हत्ती उगवे वाठारांतल्या सरपंच सुबोध महालेच्या घरा लागसार दिश्टी पडलो। देखून सध्या पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां। तशेंच त्या हत्त्यान व्हडा प्रमाणात शेती बागायतीचें लुकसाण करून लेगीत संबंधीत खात्यान कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान शुक्रारा थळाव्या सयत शेतकारांनी एकठांय येवपाचो निर्णय घेतला। कुंकळे उद्देगीक वाठारांत बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ले चायना वॉलाच्या आड निमाणे प्रशासनान खर भुमिका घेतल्या। कुंकळे नगरपालिके कडल्यान कंपनीक म्हयन्या भितर चायना वॉल मोडपाचो आदेश दिला। आदेशाक पाळो दिलो ना जाल्यार पालिका मंडळ कारवाय करून चायना वॉलाच्या मोडून उडयतली अशी शिटकावणी दिला। हे संबंधीत आमदार युरी आलेमावान विधानसभेत हो प्रश्न मांडिल्लो। म्हापसाच्या आल्तीन वाठारांत मारहाण करपाची एक धोक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयल्या। 48 वर्सां पिरायेच्या एका दादल्यान दाखल केल्ल्या कागाळी प्रमाण बांदकाम सुवाते लागसर एका बिल्डरान ताचेर हल्लो केलो। आपल्याक वाचोवपाक आयिल्ल्या 67 वर्सां पिरायेच्या शेजाऱ्याचोय हल्लो केलो। दोगांय जखमी जाल्ल्यान ह्या प्रकरणात म्हापसा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या।
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. भारताचे स्टार बॅडमिंटन खेळगडे PV सिंधू हांणी आयज तिरुपती श्री व्यंकटेश्वर स्वामी देवळाक भेट दिली. तिणें प्रार्थना करून आनी देशांतल्या लोकां खातीर सूख आनी समृद्धी मेळची अशी कामना केली अशें तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. तिच्या हजेरेक लागून देवळांतल्या भक्तां मदीं उमेद निर्माण जाल्ली. पश्चिम बंगाल हांगा सेक्टर 5 मेट्रो स्टेशना लागसर वेगान वचपी गाडयेक अपघात जावन 4 जाण जखमी जाले. जखमीक उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत व्हेले. दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण पयल्या उपचारा उपरांत दोगांक डिस्चार्ज मेळ्ळ्यात, जाल्यार कांय जाणांक अजून उपचार सुरू आसात. नेपाळांतल्या काठमांडू शारांत लोकांनी नव्या वर्साक येवकार दितना एक जिवंत देखावो दिसलो. थळाव्या लोकांनी पारंपारीक शैलीत रंग आनी सिंदूर हांणी सण मनयतना शार तांबडे जाल्ले दिश्टी पडले. ऐतिहासीक शाराचे रस्ते खोशयेन आनी उत्सवाच्या भावनांनी भरिल्ले. थळावे आनी पर्यटक दोगांयनी हातूंत वांटो घेतलो आनी नेपाळाचे गिरेस्त संस्कृतीचे दायज दाखयले.
गाजियाबादाच्या कानावनी वाठारांतल्या प्लास्टीक स्क्रॅप हाऊसान व्हड उजो लागलो. कितलेशेच सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान भोंवतणच्या थळाव्या वाठारांत भंय निर्माण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. उजो पालोवपी दळ घडणुकेच्या सुवातेर पावलो आनी उजो नियंत्रीत करपाचे यत्न सुरू आसात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. जिवीतहानी टळ्ळी. संसदेतल्या खाशेल्या अधिवेशनात नामनेच्या व्यक्तींक काळजांतल्यान श्रद्धांजली दिली. तातूंतली गायिका आशा भोसले आनी वरिश्ठ मोहसिना किडवाई हांचो आस्पाव आशिल्लो. हेर फुडाऱ्यांचोय आदर आनी मानान याद केलें. वांगड्यांनी दूख उक्तायतना सभाघरांतलें वातावरण गंभीर आशिल्लें हें दिश्टी पडलें. थळाव्या लोकांनी गंभीर हुस्को उक्तायिल्ल्यान सेरावली मात तणाव वाडत आसा. वाठारांत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड चलता असो आरोप थंयच्या रहिवाशांनी केला. तांणी प्रदूषण आनी सुरक्षेच्या धोक्यात संबंधी प्रश्नाचेर भर दिलो. थळाव्या लोकांनी आतां अधिकाऱ्यांक खर कारवाय करपाची मागणी केल्या अशें मुखार आयलां. नितळसाण सुदारपा खातीर गोंयच्या वास्को शहरांत एक व्हड पाऊल उबारला. कोयर वेवस्थापन घटमूट करपा खातीर मर्मगांव पालिका मंडळाक कोयर एकठांय करपाचे 12 वाहनां हाडल्यात. ही नवी वाहनांचे हस्तांतरण सुवाळ्याक थळावे प्रतिनिधी आनी अधिकारी हजर आशिल्ले. CSR उपक्रमा खाला आदार दिल्ल्या ह्या कृतीचो हेतू शाराक चड कार्यसक्षम, निवळ आनी टिकाऊ करपाचो आसा. उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराजातल्या स्वीपर आणि कंत्राटी नितळसाण कामगारांच्या पगारांत वाड होवची अशी मागणी उक्तायल्या. पगार आणि कामाची स्थिती हाचे संबंधी आपले मुद्दे मांडपा खातीर ते नगर आयुक्ताक मेळ्ळे. वाडपी खर्च भागोवपाक तांकां मेळटा तो सद्याचो पगार पुरो ना अशें कामगारांनी सांगले. ह्या प्रकरणाचेर नियाळ घेतले आनी फुडें चर्चा जातली अशें अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिलां.
उत्तर प्रदेशातल्या सांबाळ शारात अंमलबजावणीची व्हडली कारवाय जाली. बिचोली गांव वाठारात सरकारी जमनीचेर बांदिल्लीं बांदकामां अधिकाऱ्यांनी मोडून उडयलीं. प्रशासकीय देखरेखी खाला ही कारवाय जाल्ली आनी थंय पुलिसांची व्हड प्रमाणात तैनाती केल्ली. बेकायदेशीर अतिक्रमण पयस करपाच्या यत्नांतल्यान ही कारवाय केल्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. एक व्हडली उदरगत राजौरी जम्मू काश्मीरांतल्यान येता. प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला 1400 वयर घरां पुराय जाल्यात. मात्र कुटुंबाक कायम आनी सुरक्षीत घरां दिवपाचो ह्या येवजणेचो हेतू आसा. हे यश थळाव्या लोकांक व्हडली सुटका आनी बरे जिणेचे परिस्थिती कडेन पावल अशें मानतात. जम्मू काश्मीरातल्या श्रीनगरातल्या नामनेच्या दाळ तळ्यात एक आगळो आनी वेगळो उपक्रम दाखयलो. उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवांनी सोडवणूक आनी उजो पालोवपाच्या कार्यावळीचे जिवीत उदकाचेर आदारीत प्रदर्शन केलें. आधुनीक सुसज्ज बोटी दाखयली जी उदकाचेर उज्याच्या घडणुका सारकिल्ल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीक हाताळपा खातीर तयार केल्ली. थळाव्या लोकांक आनी घरगुती बोटीच्या मालकांक उजो पालोवपाची सुरक्षीतताय आनी आपतकालीन प्रतिसाद विशीं जागृताय करप हो ह्या कार्यावळीचो हेतू आशिल्लो. अस्तंत बंगालातल्या बीरभूम शारांत हवामानात अचकीत बदल जाल्ल्याची माहिती मुखार आयली. या शिफ्टाक लागून थंयच्या रहिवाशांच्या खर उश्णतेंतल्यान सामकी गरज आशिल्ली सुटका मेळ्ळ्या. लोकांक थंड आनी सोयीस्कर परिस्थितीचो आनंद आनी हवामानांतलो हो बदल चालू आशिल्ल्या उश्ण काळांतल्यान एक सुखद विसव म्हूण आयला. मध्य प्रदेशातल्या इंदोरात एक उत्सवाचो देखावो दिसलो. बायलां आरक्षण विधेयकाक म्हणजे वुमन रिझर्वेशन बिल दिल्लो तेंको दाखोवपा खातीर भाजपा कार्यालया भायर बायलां पक्ष कार्यकर्ते जमले. समर्थकांनी ह्या उदरगतीचेर खोशी उक्तायतना वातावरण उमेदीन भरिल्लें.
एप्रिल म्हयन्याच्या शेवटाक भारतीय रेल्वेन 31 कांसा रेल्वे चालीक लावपाचें थारायला. ह्या गरमेच्या दिसांनी प्रवाशांक प्रवास करपाक बरें पडटलें ह्या हेतान हो निर्णय घेतला. वेगवेगळ्या शारांक जोडपी रेल्वे मार्ग लेगीत निश्चित केल्यात. सध्या भुरग्यांक लेगीत शाळांनी सुटी पडिल्ल्यान ती आपल्या घराब्या वांगडा फिरपाक वचपाक पसंत करतात. देखून हो निर्णय प्रवाशां खातीर फायदेशीर थारतलो. नेमके केन्ना आनी कितल्या वरांचेर खंयची ट्रेन सुट्टली ह्या विशीं ऑनलायन वेबसायटीचेर सगळी म्हायती उपलब्ध आसा. दिसपट्टे पेन किलर घेत रावल्यार किडनीचेर वायट परिणाम जावपाक शकता अशें दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाण उक्ताडार आयला. केन्नाय कसलेय बारीक दुयेंस जालें जाल्यार आमी पेन किलर घेवन दूख तात्पुरते कमी करतात. हाका लागून किडनी फेल जावपाची शक्यताय आसा. हालींसराक पळयलें जाल्यार चलयां पिरियड्स वेळार लेगीत पेन किलर घेतात. पूण हें खंय तरी टाळून तांच्या बदला कितेंय तरी घरगुती वखद घेवन दूख कमी करपाचे सल्लो दोतोरांनी दिला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न